वाळपय नुहा पेट्रोल पंप लागसार भुंयगत केबलाच्या कामाक लागून फोडून दवरिल्ल्या फोंडकुलांत पडून एकलो दुचाकी चालकाक किरकोळ दुखापत जाली। उपरांत ताका उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला। ह्या घडणुके उपरांत बेगोबेग हे फोंडकूल संबंधितान पुरयले। सध्या आम्ही वाळपय पणजी रस्त्याचेर आसा आनी नुवा पेट्रोल पंपा कडेन सकाळी एक अपघात जालो। हितून एकट्या स्कूटरवाल्याक किरकोळ जखमी जाल्लो आसा। वाळपयत भूमिगत वीज वाहिनीचें काम घालपाचें काम सुरू आसा आनी काल सांजचेच हांगासर खड्डे मारलेले। आमी पळोवंक शकता की हांगासर रस्त्याचे मदोमदच एक खड्डो मारलेलो आनी सकाळी एकटो भुरगो जेन्ना कामाक वयतालो तेन्ना ह्या खड्ड्याचो अंदाज येवना आनी तो त्या खड्ड्यान पडलो आनी किरकोळ जखमी जालो। खरें म्हणटा तर हांगासर जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंच्यांनी हांगासर रस्त्याच्या सायडीक जेन्ना खड्डे मारता तेन्ना काळजी घेवपाची गरज आसा। मात तेंच्यांनी खंयचीच प्रकारची काळजी बॅरिकेड बी घालून नासले, तेका लागून तो जेन्ना वयतालो तेन्ना तेका अंदाज येवना आनी तो भितर ह्या खड्ड्यान पडलेलो आसा। आतां ह्यो त्या वेळा पयलींच जो खड्डो आसा ह्यो बुजयल्लो आसा आनी बाकीच्या जाग्यार तेंचें काम सुरू आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांगो।